नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही आमी तोराच्यो शिरो खाराक कश्यो घालता त्यो पळोवया। आनी ह्यो शिरो न्हू चड घालूंक जायना, थोड्यो थोड्योच घालूंक जाय, कित्याक आतां आंब्याचें सीजन तेन्ना तोरां बीन भरपूर गावता, तेन्ना एकदांच घालून चड करप ना, त्यो मागीर त्यो चड बऱ्यो लागना। म्हणून आतां हे पळय 4 तोरां धुल्या ती न्ही बरी असो फाडो घेवपाक जाय आनी बरी फुसपाक जाय, सारकी क्लीन फुसूंक जाय, अशी क्लीन फुसपाक जाय ती सारकी, उदक उरोंक जायना तेका, म्हणजे दीक बीन सगळो तेजो वयता असो। आनी तेच्यो न्ही अश्यो लांबड हे पळय फोडी करपाक जाय, हे पळय अश्यो फोडी करपाक जाय, लांबड शिऱ्यो म्हणटा आमी तेंकां। आनी न्ही भितर हे पळय हिरव्यो मिरच्यो घालूंक जाय, आनी हिरव्यो मिरच्यो न्ही हे पळय अश्यो मातश्यो कट करपाक जाय, मातसो चीर मारूंक जाय ताका, आनी ताका तातूंत मीठ घालचें पडटा, उदक आनी हो हिंग आनी इल्ल्योश्यो मेथयो घेतल्या, कित्याक तोरां आमी कमी घालतलीं न्ही म्हणून। आनी ही सांसवां, आतां हे सांसवां आनी मेथयो आसा पळय त्यो मातश्यो भाजपाच्यो, भाजुया। हे पळय आतां ह्यो न्ही मातश्यो भाजपाच्यो आनी निवोवपाच्यो। हे पळय ह्यो आतां भाजल्यो न्ही आनी आतां ह्यो निवली। आतां कितें करपाचें, हें आसा पळय तेका पोटलेन घालपाचें, म्हणजे तुमी एक लेस बरोसो निवळसो घेया नाजाल्यार कपडो घेया, पण नितळसो घेया आं, साफ सरको जावंक आसूंक जाय, आनी तातूंत हें घालपाचें आनी तेजी गांठ बांदपाची तेका सारकी। मेथयेची पोटली करुया। हे पळय हातून हांवें घालून हे पळय गांठ मारली, हे पळय गांठ मारली न्ही। आतां आमी कितें करपाचें, तुमकां जाय पळय तसली बरणी घेवपाची आनी पोटली आसा ती पोंदां घालपाची, मिरसांगो घालपाच्यो आनी हिंग घालपाचो हो पळय। आतां हो हिंग कित्याक घालपाचो जाणा, म्हणजे वास बरो येता आनी थोडेच दिसाच्यो न्हू ह्यो म्हणून, चड दिसाक जर मागीर हिंग घालिना, तोरां घालता पळय तातूंत न्ही हांव हिंग घालिना, लोणच्याक घालता आनी तोराच्या शिरांक घालता, ह्यो खूब दीस उरना। आतां हे पळय तातूंत अशें मीठ घालपाचें। आतां मीठ कितलें घालपाचें, पयलीं अशें घालपाचें, उदक घालपाचें आनी मागीर न्ही टेस्ट करून पळोवपाचें कशें जालां तें, म्हणजे त्या प्रमाणे घालपाचें। कमी जर आतां अळणी बीन अशें आसत जर तातूंत आनीक मीठ घालचें पडटा। आतां हे पळय आमी मीठ घालुया, चवी प्रमाणे घालप, आनी मागीर न्ही हे पळय उदक घालपाचें भितर, अशें उदक घालता। हे पळय हो पेलो एक लागलो उदक जालें, घातलें मीठ घातलें। आतां तेजी टेस्ट पळोवया, बरोबर जाल्या, म्हणजे मातशी खारूस कशी आसा, अळणी कशी लागली न्ही जर मातशें आनीक मीठ घालपाचें, मातशें खारूस कशें आसूंक जाय, मागीर ती बरोबर तेका तोराक लागून तें वेवस्थीत जाता। आनी आतां न्ही हें धांपून दवरपाचें। फाल्यां न्ही मातशें आतां ह्यो हिरव्यो आसा पळय, म्हणजे स्कीन तेची ग्रीन आसा पळय ती मातशी लायट येल्लो कशी जातली आनी परवां न्ही सारकी जातली। आनी ह्यो न्हू तोंडाक बीन लावपाक बऱ्यो पडटा, किंवां बेश्ट्यो सुद्दां अशी भुरगीं बीन खाता। हे पळय हे हांवें प्लास्टीकचीच बॉटल घेतल्या, हे पळय मातशी हलोवपाची अशी मीठ आनी दवरपाची, रेडी टू सर्व। हे पळयात आतां रेडी जालें। आतां हातूंत ही पोटली घातल्या पळय ती कित्याक घातल्या बांदून ती सांगता। हे आतां ह्यो आंब्याच्यो शिऱ्यो आसा तोराच्यो पळय, त्यो बऱ्यो रुचकल लागता आनी तातूंत न्ही सांसवां आनी मेथयो जश्यो भाजून जश्यो पोटलेक बांदून घातल्यो काय ना, कळ्ळें।
त्यो मातश्यो फुगता पळय तसो तसो हे तोरांक न्ही वास बरो येता. हिंगा परस सुद्दां बरो वास येता आनी खावपाक जर एकदम टेस्टीक लागता सारकें. म्हणून हांव म्हणटा तुमी अशीच करून पळया. आनी असले न्हू तोरां आतां शिरो घालता पळय तेन्ना शंकर शापूच हिंग वापरा. पिठो हिंग वापरूं नाका, तातूंत बरोबर जायना तें. आनी हे हिंगाक मातसो वासूय बरो आसता न्ही. हांवें घातला तो दिसतलो आसतलो भितर, कळ्ळें, खंय तरी भितर आसा तो. आनी ग्रीन चिली घातल्या म्हणजे मिरच्यो घातल्या पळय ताचोय वास बरो येता आनी खावपाक सारक्यो भरपूर टेस्टीक लागता. अश्यो तुमी मुद्दाम करा. आनी ह्यो न्ही मातश्यो धाडोन सुद्दां घातल्यार जाता. सांसवां आनी हे मेथ्यो आसा त्यो मातश्यो धाडोन सुद्दां घातल्यार जाता. हांवें त्यो चड धाडोंक बीन पडोंक ना कित्याक म्हाज्यो त्यो 4च न्ही. आनी ह्यो म्हाका 2-3 दिसांनी हांव मागीर खातलें. म्हणजे तेजो तो वास सुद्दां बरो जातलो. मातशें न्हू मदीं मदीं हालयत रावा मात. सबंद दिसाक अशें केन्ना 1-2दां हालया म्हणजे तेजे हेजो वास आसा तो तांकां स्प्रेड रोकडो जाता आनी बऱ्यो लागता टेस्टीक सारक्यो त्यो शिऱ्यो. अशीच न्हू तोराच्यो शिऱ्यो न्हू तुमी तुमच्या घरा मुद्दाम करून पळया. आनी म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा. हो पळय हिंग दिसता पळयलो आनी बेल वाजोवंक विसरूं नाकात. आनी हो तुमी म्हजो आतां व्हिडिओ पळयलो म्हणून हांव तुमकां खरेंच सांगता मना पासून देव बरें करूं म्हणून.